नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो. मेडिकल एडमिशन ब्रेस्तारानं ओनू GCETs तरीकय DTEची एडमिशन दवरली आडावन दुसरे वटेन 10वी-12वीच्या करेक्शनाची IT सेल करतात चौकशी. GCEच्या मल्टी क्रोड स्कॅमात पोलिसांनी सुरू केली DCB बँकेच्या आदल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी. आरोपी चेतन बाळू मुल्लाच्यो सयो धाडल्यो फॉरेन्सिक टेस्टिंग. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची 38 मतदारसंघांनी बुन्याद घट करपाचें काम. विधानसभा वेंचणुकेचे नजरेन फुडाऱ्यांचे लिस्ट जाता तयार. वेलिंगकार उलयलो प्रुडंटाकडे. करप्शनात सस्पेंड केल्लो मुख्यमंत्र्याचो साडू घनश्याम मालवणकर IDCत परत ड्युटेर. आपान घालो बोवाळ. ताका पयलीं काढात. मुख्यमंत्र्याक 7 दिसाचो पास. आणि बागा कळंगुटे रशियन टुरिस्टाचो 3 जाणांचेर सुर्यान हल्लो. एकलो सिरियस. पुलिसांनी रशियनाक धरलो. घालो IPHBत. हल्ल्याचें कारण कळना. मेडिकलाच्या एडमिशनाचो ब्रेस्तारा रावंड जावचो ना. मेडिकलाक अंदू GCETs म्हणून स्पष्ट आसूनय मेडिकलान DTEक एडमिशनां ऑन होल्ड दवरूंक सांगल्यात. 17 तारखेर खंय दिल्ली बसके उपरांत कितें तें थारतलें. उरिल्ल्या कोर्साक एडमिशन रावंड मात थारल्या प्रमाणे जातले. दुसरे वटेन 10वी-12वीचे इंग्लीश पेपर करेक्शनात घोळ जाला काय कितें ताची IT सेल चौकशी करतलो. शिक्षण सचिव सांगता मार्क वाडिल्ले मेळ्यार वाडोवन दितले. मेडिकलाचे MBBS आनी डेंटला खातीर बिरेस्तारा एडमिशनांचो रावंड जावचो ना. तो केन्ना जातलो तें अजून थारिल्लें ना. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची 17 जूनाक दिल्ली बसका जातली. ते बसके उपरांतच खंय कितें तें थारतलें. मेडिकल एडमिशनांक अंदू GCETs असो सरकाराचो अध्यादेश आसूनय गोंयान GMCन एडमिशनां होल्डार दवरल्यात. उरिल्ले प्रोफेशनल डिग्री कोर्सां खातीर मात DTEचे एडमिशनांचे रावंड थारिल्ले तशें जातले. आमचे कडेन डायरेक्शन तांकां रिक्वेस्ट केला की 17 तारखेक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअराक मिटींग शेड्यूल आसा टू डिस्कस दीस इश्यू अबाउट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEET and the ordinance proclaimed by the government of India, and also they are going to decide about the counseling schedule for MBBS all India quota vis-a-vis state quota. So this discussion is going to be taking place on 17th, where our health secretary will be attending the meeting. So we have requested DTE to hold on till that time, because we expect a revised schedule being decided there. आमची म्हणणी तें काय ना. आमी फक्त तांकां रिक्वेस्ट केला की होल्ड ऑन, बिकॉज ऑन 17th there is a important meeting where all this is on the agenda. So please wait for the outcome of that meeting. Because in that meeting there is a likelihood a new schedule may come. Because the earlier schedule given by Supreme Court is now redundant. दुसरे वटेन 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेक बशिल्ले कितल्याशाच भुरग्यांनी इंग्लीश पेपर परत करेक्शनाक घाल्लो. चडशा भुरग्यांचे मार्क वाडल्यात. हे फावट इंग्लीश पेपर डिजिटल पद्दतीन तपाशिल्लो. एकदम इतले मार्क वाडिल्ल्यान आनी डिजिटल तपासणी जाल्ल्यान सध्या खवदळ पडला. प्रुडंटान शिक्षण सचिवाक विचारले. तो म्हणटा फेर तपासणेंत मार्क बदलप तशें नवें न्ही. तरी आसतना ताणें IT सेलाक सगळ्या भुरग्यांचे इंग्लीश पेपर परत तपासून रिपोर्ट दिवंक सांगला. इतलेंच न्ही, भुरग्यांचे मार्क वाडिल्ले मेळ्यार तांकां मार्क वाडोवन दितले. मार्कान इतलो बदल कित्याक ताचेर पेपर तपासपी टिचरांकडच्यान खंय एक्सप्लेनेशन घेतलें. 10वेचो इंग्लीश आनी सायन्स पेपर आनी 12वेचे इंग्लीश, फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी बायोलॉजी पेपर डिजिटल पद्दतीन तपाशिल्ले. आतां IT सेलाक 10वेक बशिल्ल्या 20,806 आनी 12वेक बशिल्ले 15,816 विद्यार्थ्यांचे पेपर परत तपासून रिपोर्ट दिवचो पडटलो. मात डिजिटल पद्दतीन पेपर तपाशिल्ल्यान हो घोळ जाला अशें शिक्षण सचिवाक दिसना. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. गोंय पुलिशेचे इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान GCEच्या मल्टी क्रोड स्कॅमात DCB बँकेच्या आदले अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केल्या. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान तेन्नाचो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जप्त केला. पोलिसांनी आरोपी चेतन देसाय, बाळू फडके आनी अकबर मुल्ल्याच्यो सयोय घेतल्यात. हँडरायटिंग तपासून त्यो भायर फॉरेन्सिक लॅबांत धाडटले.
बँकेचे अधिकारी स्कॅमात घुसपल्या आसूये म्हूण दुबाव. 2007 बीसीसीआयन जीसीएक दिल्ले 2,87,00,000 जीसीएचो अध्यक्ष सचिव आनी खजिनदारान बोगस अकाउंट उगडून भायले भायर काडिल्ले म्हूण आरोप जाता. गोय पुलिसेच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान जीसीएच्या मल्टी क्रोर स्कॅमान डीसीबी बँकेच्या आदल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केल्या. चडशा जाणांनी आपलो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला. आता मेरेन बँकेचे अधिकारी पैसे कोणे काढल्या ते वळखूंक पावंक ना. 2,87,00,000 ट्रान्झॅक्शनांनी काढल्यात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बँकेचे अधिकारी म्हणटात आता आरोप्यांक वळखप मातशें कठीण, कारण केशीक खंय 9 वर्सां जाली. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान तेन्नाचो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जप्त केला. पोलिसांनी दुबावीत आरोपी चेतन देसाय, बाळू फडके आनी अकबर मुल्लाच्यो सयो घेतल्यात. त्यो आता भायर फॉरेन्सिक लॅबांत धाडटले. तिगांचे हँडरायटिंग तपासतले. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सांगतात ते प्रमाण आरोपींनी एक वेळ बँकेक फटयला आसत. काय बँकेचे अधिकारी हातूंत घुसपले आसूं येता म्हूण दुबाव. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. यो एक विराम.